बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे समी आसूं. हेचे मीस बाबडीना भेटयता आंतोनियो आनी लिपानिया दिसूसा हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सासणेक सूद दिवंक मागया. तेच बरोबर अग्नेल सिल्वेरा हाचे बरे भलायके पासत आमी मागता. आनी तेच बरोबर आयज करीत भाशेन आमी मागता आमचे सगळे नुस्तें मारपी वयर वावर धंदो वचपाक करतल्या ह्या बाबा भयणां पासत तांचेर तांच्या धंद्याचेर आशिर्वाद घालून आमी मागता. बाबडी न्हू आयज भाग्योत इनास लोयोला हो यादनेक हाचें स्मरण करता. भाग्योत इनास लोयोला जाणें जेजुईत संस्था घडली तांच्या हातांतल्यान हे संस्थे वरवीं जायतो बरो वावर चलता. कितलेच इस्कॉलां कॉलेजी सिमिनारी हे भाशेन हो वावर भाग्योत इनासाचो करता. ह्या बऱ्या वावरा खातीर देवाक दिनवासिया विनोदी करून ह्या संस्थेच्या वांगड्यांक भाग्योत इनासाचें मोल घेवन वावरूंक आनी जेजूकूच लागीं सरूंक असली आमची मागणी जावं दी. पूण कांय फावटी आमी चुकल्या देखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे हे वेळार दिसाचे भेटेक तयार जातना आमी मागया. हांव पातकी सगळ्याक तुमकां बाबडी न्हू देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थया. सोद पदवेदारा सासणाच्या देवा सोडवणेच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो भागेली जावन तुज्या नांवाक ओदीक व्हडलो मान जोडूंक तुवें भाग्योत इनासाक सगळे सोबतेन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकवण मनांत दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता जैताचो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकलो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. लेवीस शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. सनाय दोंगरार सर्वेस्वरान म्हणले, तुमी वर्सांची 7 सातोळी वेचूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशे 7 पावटी वर्सांची 7 सातोळी वेचून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसाक तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसाक आख्या देशांत तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरस म्हणटल्यात आनी देशांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हे वरस तुमकां उत्सवाचे. ह्या वर्सार तुमचे मदलो जोण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटा विटांत आनी आपल्या गांवाघरा परतो येतलो. हे 50वें वर्स तुमकां
तुमकां उत्सवाचे वरोस जातले. ह्या वर्साक तुमी भोंवची नात, ना म्हूण शेतांत आपशींच किल्लोता ते लुवची नात. बेडूक नासलोल्या दाग वालींची फळां एकठांय करची नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेता भाटांतले उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्साक तुमचे मदलो जोण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटा विटांत परततलो. तुमचे मदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कडले विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतली वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळ्ळोली वर्सां धरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो. जितली वर्सां चड तितली दर वाडोवची, आनी जितली वर्सां थोडी तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतली पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचे तुमी भेद दवरचे, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस पृथ्वीर तुजो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटले. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां भुरगो तूं, संतोशाची गितां गाव, कित्याक तूं न्याया प्रमाणे जोडटी करताय, नीती प्रमाणे करताय वर्साची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्राचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान आमच्या देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळी पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. सर्गीचे राज खरेंच तांचे. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. माध्यमा पोरपणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हळें, होच तो स्नान दातार जो
मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून वेंचणीता वचून करची पदवी ताचे समे हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलोले आपले भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूच स्नान दातार सुवाळाक धरून बांदलोलो आनी बणकुणीन घातलो. कारण सुवाळो ताका म्हणटालो, तुजे भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तव्य सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हणून मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियसाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा फुडें ती मागीर तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बसयलें. आवयन तिका शिकयलेले पोरपणें तिणें मागलें, स्नान दातार जुवांवाची तोपली एका ताटान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कुंतीभरीत जालो, पूण सुपुताक लागून आनी पोंगटेक बसलेल्याचे भिडेक पडून ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बणकणींत जुवांवाचें शीस कापलें. ताची तकली एका ताटान घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपल्या आवयशी व्हेली. जुवांवाचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकितली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताची शुभ मागणी. बाबडीनो सुरवातीक म्हणटालो आयज भाग्योन इन आसतलो हो यादनेक हाचें स्मरण करता. भाग्योन इन आसतलो 1419 to 1556 ह्या वर्सा मदीं जियेलो. स्पायना गांवांत स्पेनाक व्हड्या कुडांतलो नोबल फॅमिली हातूंतलो हो भुरगो. सगल्या मदीं 13 भुरग्यां मदें ल्हान. वाडटा वाडटा मिलिटरी सर्वीस हातूंत भितर सरलो आनी जेन्ना झूज जातालें पॅम्प्लोनिया हांगासर 1521 वर्सा 1525 तेन्ना तो जखमी जालो. आनी जखमी जावन हॉस्पिटलांत पडलो तेन्ना कितें मेवता तें आतां कोबाचूंक लागलो. कोणें ताच्या हातान क्रिस्ताचें जिवीत लायफ ऑफ क्रायस्ट हें दिलें आनी दुसऱ्या भाग्यवंताचें जिवीत तो वाचूंक लागलो. आनी असले रिलिजियस बूक वाचता तेन्ना तो दुयेंत आसलो तेन्ना उपरांत ताणें एक आपली पिलग्रिमेज केली आनी वचून आपले तोरसाद एके भशेन आल्तारा मुखार ताणें दवरली. झुजांत आनी भितर सरूंक ना. तो एके भशेन ताचेर रेतीर केल्या उपरांत ताचे भितरल्यान बदलली जाली आनी ताणें ह्यो एक्सरसायज नियाळ करून बरयल्यो स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस ज्यो जायते जेजुईट पाद्री दुसऱ्यांक शिकोवंक जेजूचेर नियाळ करून ह्यो उपयोग करता. कसल्यो स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस बरयल्यो आनी उपरांत ताणें 1524 to 1535 ह्या वर्सांनी पारिसाक वचून तो आपलें फुडलें शिकप करूंक लागलो. मास्टर्स डिग्री अशी घेतल्या उपरांत ताणें एक निचोव केलो गरीबसाणीन आनी आप गमावणेन जियेतल्या वावज घेतले, वावज ऑफ पॉवर्टी एंड चॅस्टिटी. आनी हे भशेन एक जोमो ताणें घडलो जातून भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरूय तांचे बरोबर आसलो. आनी आमी कळकूडाच आसा कशे भशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराक भाग्यवंत इनासान सांगलोलें आख्खो संवसार जोडलो आनी तुजो अप्पो पिड्यार केलो जाल्यार कसलो आदार कसलो फायदो. हो जोमो बाबडीनो हुशार मनाचो, बरें शिकलोलें, पूण जेजू खातीर ताणें जिवीत भेटयलें. वावर करूंक लागलें जेजू पासत आनी मिशनार कशें थंयसरले भायर सरून ताणें परवानगी मागली. ही संस्था घडली बाबसाहेबाचे परवानगी प्रमाणे
आनी आमी जाणा जेजुईत वगेन फ्रांसीस लोगून इंडियेक जावं जपानाक असले मिसांवांनी ते पावले. तांकां लागून आयज आमचो भावार्थ क्रिस्ती भावार्थ जायतो उपेग आसा. पबलीदो तांणी न्हय फकत इस्कॉलां कॉलेजी सिमिनारी आनी जायतो बरो वावर केलो. आनी 1622 वर्सा 1622 पाप साहेब पियूस इकरावो ताका बागियोंत म्हूण लेवलाक वाचलो. तांची संस्था सोसायटी ऑफ जीजस जेजुईत संस्था आमी म्हणटा. पूण एकलो पाद्री जेजुईत पाद्री लागीं विचारून अशें म्हणटालो, तुमची संस्था SJ कित्याक आनी न्हय SC, सोसायटी ऑफ जीजस आनी न्हय सोसायटी ऑफ क्रायस्ट. आनी तेन्ना हो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जो जेजुईत संस्थेंतलो तो म्हणटालो, इनास्ते लॉयरान संस्था म्हणली सोसायटी ऑफ जीजस जेजूचे मनीसपण मदीक व्हड करून घेवन. कित्याक क्रिस्त म्हणल्यार मागलोलो देवीक डिवायन म्हणटच मागलोलो हाका वळखूंक मनीस कसो जेजूक मदीक वयलो वळखूंक. आनी त्या उपरांत ही हो देव देवीक कोण जेजूचे वळखूंक. पबलीनो आयज होच भाग्योन दर एकल्याक आमकां आमच्या जिवितांत नियाळ करून आपयता. जेजूक वळखूंक मनीस कसो आनी जेजूक वळखूंक देव कसो. आयज बाबलीनो मदीं करून आमी मागता आमच्या नुस्त्याचो धंदो करतल्या भाव भयणां पासून बरे सुवातेर देवाक दिनवासून गरज हो धंदो करूंक ह्या गांवांत तुमकां सोयीक दिला. सगळेच गांव असले न्हय, आमच्याच गोंयांत वेळ आसलेले दर्या आसलेले म्हणटच देवाक दिनवासून गरज. दुसरे सुवातेर बाबलीनो देवाची भक्ती करता ती एकाच देवाची भक्ती करूंक गरज. आमकां जाय ते देव ना, एकूच देव स्वत मानतली क्रिस्ती समुदाय आमची. ह्या एकाच देवाचेर आमच्या देवाचेर आमचो भावार्थ अखंड करूंक गरज. तिसरे सुवातेर बाबलीनो आमच्या धंद्याचेर आनी जायते जाण डिपेंड करून रावलेले आसा. जायते कोणी नुस्तें मारपी मनीस भायले, जायते कडेन नेटां आमची करपी मेण करपी वो शिंवपी, जायते कडेन ड्रायव्हर आसा, जायते कडेन कोण नुस्तें विकपी आसा, जायते कडेन कोण व्हरूंक येता नुस्तें. असले जायते जाण आसा. जायते कडेन कोण मोटर सारके करपी आसा बोटीचो, जायते कडेन कोण पेट्रोल सप्लाय करपी आसा, जायते कडेन कोण आयस सप्लाय करपी आसा. एकाच धंद्याचेर जायते जाण धरलेले आसा. म्हजें रिलेशनशीप तांचे मदें कसलें. कांय फावटी वावरपी आमचे हांगाच्या भायले मनीस आमी तांकां कशे भाशेन अशेंच घांटी कशें म्हणून करता वो आमच्या भाशेन मनीस ते. तांकां आमी दिता तेन्ना तांची मजुरी आमी ताका दिता, खरेपणी दिता. कित्याक तेवूय जाल्यार हांगासर मायग्रंट्स म्हणून आसा. कालच्या दिसा वीस साहेब सांगात आमची मिटींग जालेली आनी वीस म्हणटालो थोडे फावटी आमी मायग्रंट्स म्हणटा तांकां कुशीन अशें दवरता. पूण आमी विसरून उपकारना आमचोय लोक लंडनाक आसा, आमचोय लोक जायतो ते वाटेन काम करता. तेवूय ते एक मायग्रंट कशें. कोण तरी तांकां आमच्या लोकांक बरे भशेन त्रातार केलेले आमकां जाय. हांगासर काम करता तांकां आमी कशें त्रातार करता. फावो तो आमी तांकां मजुरी तांची दिता. हे बाबडीलो आमी पळोवंक जाय. दुसरें म्हणल्यार ते बाबडीलो आमी हो धंदो करता तेन्ना सात्वीक मनान आमी करता. देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. सात्वीक मनान करप, ऑनस्टली करप, कोणाक फटय नासतना करप, असल्याय मनान आमी करता. आनी मदीं करून जे भाशेन ही संस्था जेजुईतांची जेजू मनीस कसो ओळखूंक, जेजू देव कसो ओळखूंक पावता तेन्ना मनशाक दुसऱ्या देवाच्या रुपान पळोवप असलें मन दर एकल्याक आमकां गरजेचें.
थोड्यो वस्तू मोलान लग्नाची परब वायटणा जेव्हा ती स्वताक वावरलो शुभतमाना मेळटला इनासतेलो सात्वीक मनान असलो वावर फुडें करून काळजीदार जालो असलेंच मोल दरेकल्याक आमकां मागया स्वताक आमचो वावर धंदो करून तेच बरोबर काळजीदारपणान जेजूक आमच्या वावर धंद्या वरवीं बरोबर असलें मोल दरेकल्याक आमकां मागया. पेटोवणे वेल्यार गीत गावया. C24, page 38. C24. म्हज्या बाबा बडी दमोशन तुमचें बलिदान सर्व बलिदान बापाक मानता तसलें हिंसा मागा. हे तुमच्या नामे बलिदान अपमानाने होईने आमच्या नामे वस्तूंच्या आधारात सर्वेस्व मानत घेऊ. प्रार्थना. बाबा भाग्यवंत मार बो पवित्र देवा आमच्या बापा हे पवित्र बलिदान सगळे पवित्रायेची जोर करून तुवें आमकां दिल्याय. भाग्यवंत इनासाच्या परबे दिसा ते आमी तुका समर्पिता आनी ते मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिलवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिलवासून फावो हो कायदा नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक जावन दर एका कडार तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorry, you got
सगळ्या पवित्र गुणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशीर कश्ट मारून सोसून वेचे आनी ताणें म्हणलो तुका दिवस तो मोडलो तो आपल्याशी सांग गेलो आनी म्हणलो ओ तुमी सुमेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परेच्या म्हणटातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांगतली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आपणें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्यानी सासणीक कराराची रगत पातकांचे बोगसोडे गाडीच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत त्या बरो करप हे म्हज्या उडासाक करात तिसरो उद्गार आवडताचो गडबड करूया तुझ्या गुरसा आनी मनोशपणा तुवें आमकां सगळी सोनिया संवसाराच्या सर्वदाराक आमची सरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता हांव जिविताचो उडारी चडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तरी आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा फिरतनेरी आमच्या गवणे बाबा सगळे यात्रिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो परमो धरून गेल्यात तितल्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर आंतोनियो आनी लिबानिया सुजाच्या आत्म्याची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोळीत तुका मोड पळय फोड कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता किरीत भाशेन आमच्या नुस्त्याचो धंदो करतल्या बाबा भयणाची तांच्या सांगाता वावुरतल्यांची ताकूत दया कर तांचे वेले मारेकार लारांचे हेर दुसरे वादोळपणांतले तांकां वाटायक आमी मागता मगबार मरे देवाचे माई संगती भाग्योन दोन सर काडी तुका मानवनाद त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडोवं तांच्या संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या उदार त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सर्वंदनाची आज्ञा मना करून ताणें शिकयलेले प्रार्थना बरोबर आमच्या बाबा आसमानाच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी जाता तशी संवसारांत जावं आमचो आयज सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवारण्या पुण्याचें विधान समजकाय आमकां दी सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराचे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशणांत लेखता तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतली सजय सर आकांतांतली वाट आहे सोनिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजी कश्यो परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनी राज चलयताय सासणाच्या सासणा समेची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती देवाचे शिवे संस्काराचे पापावले आमची काकूट कर देवाचे शिवे संस्काराचे पापावले आमची काकूट कर देवाचे शिवे संस्काराचे पापावले आमकां शांती दी
I dewचे शिळी संवसाराची पाप काडटाती शिळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी Chris Prasada Villar, Keith Kauria, D6, page 49. D6. प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्योन इनासाद तुजे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें
उतलोल्या देण्या खातीर तुका दिनवासून हो वाकडणेचो योग आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घोटाय दिवं. ताच्या बोडान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गार सासणाच्या सासणांक तुजे महिमेचे किर्तोन गावूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां 9 दिसां तुजे पयले दीस 6:30 वरांचेर दांडाडी रावतले भावकडा आनी दुसरें 7:45 फाटीडी हांगासर रावतले भावकडा. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. सर्व देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत गावया. T9, page 206. T9. So